आणि म्हाका दिसता एक मुद्दो जो आमी कोणेच उलोवना तो म्हणटा तो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन येवया ताचेर हय. आणि म्हाका दिसता दिस इज सच अ फॉरवर्ड लुकिंग. म्हणजे जशें मोपा खातीर हांवें म्हणलें की भाईचे पॉलिटिकल कॅपिटल कोणाक लावचें पडलें, तशें म्हाका दिसता दोतोर सावंतान हो धाडसी निर्णय घेतला आणि द फर्स्ट ऑपोजिशन विल कम फ्रॉम द एमएलए. ऑन द सेम राउंड टेबल ऑल ऑफ अस सेड दॅट सीएमा मुखार जितलो वो हीज रिझॉल्व विल कम टू टेस्ट नाव बिकॉज तुमच्या कॅबिनेटांतलेच कांय जाण मंत्री ह्या निर्णयाच्या विरुद्ध आसात. हांव फक्त कॅबिनेटांतली मंत्री इतले आहा ती म्हणटा कारण ते कांय उघडपणान उलयतात. बट दर इज अ पॉलिटिकल क्लास इन गोवा इरिस्पेक्टीव ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी जे प्रचारा टायमार वता आनी सांगतात की आमी नोकरी दितली म्हणून. नोकरी म्हळ्यार कितें दितले? गव्हर्मेंट जॉब दितले. आनी आमदार फाल्यां गव्हर्मेंट जॉब कसो दिवपाक शकता हो प्रश्न सदांच आमी विचारताले. आणि आज जेन्ना स्टाफ सिलेक्शन कमिशन येता तेन्ना ह्या प्रश्नाचें उत्तरय मेळटा की देर इज अ व्यवस्था जाच्या थ्रू इव्हॅल्युएशन जावन हे नोकरी मेळटल्यो, पण ताका राजकारण्यांचोच विरोध आसा. ही वस्तुस्थिती न्ही. म्हाका दिसता न्ही म्हणजे बीजेपीचो इंटेंट कितें हो जर तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार तुमी गुजरात पब्लीक सर्व्हिस कमिशन पळया. म्हणजे हालींच एक दिनेश दसा म्हणून तो 6 वर्सां आशिल्लो आनी ज्या दिसा ताणें सोडलें न्ही पद म्हाका दिसता काँग्रेस आप बीजेपी सगळे ताका कॉंग्रेच्युलेट करपाक आशिल्ले की म्हणजे हे करपाक की यू हॅव डन वेल. आज गुजरात पब्लीक सर्व्हिस कमिशनाचो जर जॉब आसत आनी तुमी गेले इंटरव्यूवराक खबर नासता की तुजें नांव कितें आणि तुका खबर ना की आपण खंयच्या पॅनला कडेन पावला. सो इतली ट्रान्सपरंट सिस्टम आय थिंक देर इज अ लॉट वी कॅन लर्न. आणि हे परत बीजेपी सरकारान जाला की खुबशे जॉब्स ऑटोमॅटीक. पण आज प्रॉब्लेम मध्येच म्हणटा की आज म्हाका सिस्टम कितले पर्यंत क्लीन जाय जो पर्यंत म्हाका जॉब मेळना. पण जेन्ना म्हाका दिसता की हांव एप्लाय केला हांव आमदारा कडेन वता की अरे म्हजो मातसो जॉब करून दी. सो दॅट इज द प्लेस वेर वी वॉन्ट द सिस्टम टू बी अनफेअर. तर म्हाका दिसता दिस विल सॉल्व दॅट प्रॉब्लेम. युगांक तुमी कशें पळयता ह्या गजाली एक स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो मुद्दो. दुसरो राजकारणी आमकां सांगत आयल्या न्ही प्रत्येक खेपेक आमी जॉब दितात आमी जॉब दितात आमी जॉब दितात म्हणून. सो आतां पळय 8 जाण फुटून काँग्रेसींतल्यान बीजेपीक गेले ताका जॉब दिवपा जाय म्हणून गेल्यात कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आपल्या. ही वस्तुस्थिती न्ही. सी पहिली गजाल म्हणटा ते हे जे स्टाफ सिलेक्शन कमिटी आसा पळय दिस इज अ रिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ अ रिक्रुटमेंट. बट गोंयची परिस्थिती अशी आसा की की प्रत्येक आज मनशाक दिसपाक लागला की आपल्याक आज गव्हर्मेंट जॉब जाय की आपण गव्हर्मेंट जॉब दिता. इट इज लायक प्रत्येक जाण सांगता विरोधान आसूं ना जाल्यार ऑपोजिशन आसूं ना अक्रॉस द पार्टी आपूण येतकीर तुका जॉब दिता. बट नो बडी इज टॉकिंग अबाउट की आपूण तुका खंयचो जॉब दिता आनी कसो दिता. की गव्हर्मेंट तुजें वाडत ना. गव्हर्मेंट थंयच आसा. गव्हर्मेंट कितें नवें रेवेन्यू सिस्टम करिना. गव्हर्मेंट कितें नवें कॉर्पोरेशन काडिना. गव्हर्मेंट कितें नवो PSU काडिना आनी तातूंतल्यान जॉब दिता म्हणना. आतां मोपा इज अ डिफरंट केस. मोपा सांगता की मोपा प्रोजेक्ट हाडलो तातूंत रेवेन्यू जाता आनी दॅट इज वॉट यू कॉल्ड एज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सो हे सगळें स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचें म्हाका दिसता की अशें आयलां की हें सगळें गळ्या कडेन येवन आयलां सगळ्या पॉलिटिकल क्लासाच्या. कळ्ळें. आनी पॉलिटिकल क्लास वॉन्ट्स टू की आतां की बाबा आपले कडेन कांय ना हें तें. एक म्हत्वाचो मुद्दो हांव मांडपाक सोदतां की ओवरऑल आमचो अजयानूय काडलो गिरिराजानूय काडलो तो की म्हाका याद येना की मनोहर पर्रीकर हे विरोधी पक्ष नेते आसतना ताणें एक म्हत्वाचें भाशण केलें अबाउट the economic situation, and what he said at that point of time is that we need to cap the population. की हो गोंयचो एकंदरीत जो रिसोर्स आसा पळय की प्रत्येकाक गोंयान येवन दिसता की आपणे हांगासर जमीन घेवपाक जाय. प्रत्येकाचें घर गोंयान आसा पण प्रत्येक गोंयच्या जमनीचो विचार करता पण गोंयकारांचो कोण विचार करिना. सो दॅट की आमचे जो स्मॉलनेस ऑफ एरिया आसा अँड स्मॉलनेस ऑफ पॉप्युलेशन आसा की आमी जर एम्प्लॉयमेंट आणि वेन वी टॉक अबाउट प्रायवेटायझेशन प्रायवेट इंडस्ट्री वी टॉक अबाउट मेगा प्रोजेक्ट्स. वी टॉक अबाउट वेनेवर टुरिजम आमकां वाडोवपाक जाय आमकां मेगा टुरिजम आमकां रिसॉर्ट घालपाक जाय आमकां हें घालपाक जाय तें घालपाक जाय. बट द पॉयंट इज दॅट की पॉप्युलेशनाचो आज विचार करपाची गरज आसा की गोंयकार म्हणून आज मनशाचो ह्युमन रिसोर्साचो विचार करपाची गरज आसा की आमकां इंडस्ट्रियलायझेशन कशें जाय आनी तें कित पर्यंत जाय. आनी अनफॉर्च्युनेटली हांव म्हणटा की हाजेर सिरियस डिबेट करपाची खंयच्याच राजकीय पक्षाची आज तयारी ना. हाजेर जर सिरियस डिबेट जालें तर तातूंतल्यान घडये जे मुद्दे मुखार येतले ते खूब इनकन्विनियंट आसतले.